Misachi Bhett suरू झाला आम्ही सोबी दोयार जाऊया आमचा यातली विदूर सोडता आम्ही सोबी योगात घेऊया आमचा यातली विदूर सोडता आम्ही सोबी योगात घेऊया Taleigao no sordolo amita tu mato geoya sordicevo to atolo amicevo ai ti zaoya sordicevo to atolo amicevo ai ti भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं दिनवासूया देवाक ह्या आयताराच्या देण्या बसप बरे भशेन आयचो दीस सारूंक हे मिसान आदार मागुया हे मिसाचें तें सांग जावन आसा दिनवासुचे मीस भेटयता हायज फेन्ना दीस मागुया तेजे पासून मागतना मागूंक लायला बर्थडे नेझलीन आनी रियन वाज आनीकूय कोण बर्थडे मनयता तांचो उगडास हे आमी सांग करुया बो करून दुयेंती पासून मागुया एकामेका पासून मागून बरे भशेन हे मिसान वांटो घेवचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आयज साद्या कालाचो 28वो आयतार आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा इश्टा लग्नाचे आंगोस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय जेन्ना आमकां कोण खंयच्या समारंभाक आमंत्रण दिता तेन्ना आमी पुर्ते आंगोस्त्र घालून त्या समारंभाक वेता मिसाची भेट जावन आसा व्हडांतली व्हड समारंभणी जेजूच्या मोगाच्या जेवणाची आयज जेजू आमकां दोर एकल्या ह्या आपल्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयता आनी ह्या समारंभणेन वांटो घेतना ह्या समारंभाक सोंपता ते पुर्ते न्हेसोवन घालूंक आमी फावो जेजूच्या प्रस्नाक म्हजो जबाब कितें हाचेर नियाल करून खालतीकायेन ह्या मिसा बलिदानाच्या समारंभणेन वांटो घेवया इश्टानो आयज जेजू एक ओपार सांगतालो एका लोगनाची एका राजान एक फेस्त केलें आपल्या पुताच्या काजाराचें आनी फेस्ताक जायत्या लोकांक आपयलो पूण एकलो फाव तें न्हेसोन नासतना त्या जेवणाक आयलो ताका राजाक खास लायता इश्टानो ह्यो ओपार आमकां सांगता देवान आमकां सगल्यांक स्वर्गार सर्गींच्या जेवणाक आपयल्या पूण आमकां फाव तें न्हेसोन कुरपेचें न्हेसोन फुडें आमचे वता आमी जायत्यांचे फाव तें न्हेसोन घेवन ना कुरपेन ना आमी पातकान आहा वायटान आहा तर आयच्या ओपारेन आमी शाणेपणान जेवंक वावरया आनी सदांच फाव तें न्हेसोन घालून आमच्या मनाक आनी फुडल्या जिविताक तयार रावुया हेंच देणें एकल्याक मागुया हें आमचें मीस देवाक मानूंक पातकीन उडकून सगळ्या गड्यांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसांनी मागुया दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोरपोत विरात देव आमची कपूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगल्यांक सोंसणेच्या जिविताक पावूंक आमेन. Somiata
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाड बाबा, तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओतरेक सदांच शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतन रजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पोर सगळ्या पोरसांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचे एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटलो. सामार बामार घालून रांदलोले आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पर्दो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता त्या मरणाच्या चेदोर पिंजतलो. सासणाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्याच्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात ती दोनी सोरेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरचेची लॉस तो पयस करतलो कित्याक सोरेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव.
आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेच्या उल्हास सोतांव आनी संतोश बरीत जातांव. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परतून म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवो ना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळुकान कोट्यांत हांव सांडल्यार कसलेच वायट म्हजें ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजें शीस सोदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोटाय धीर म्हाका तूं दिता. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवा दाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचे बिराड म्हाका गावले, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचे. हेच ठिकाण म्हज्या काळजाचे. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. बागेवून पावलून फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, दुर्बल तसो वोट गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसल्याय परिस्थितीन आनी खंयसरूंक आसूंक, उपाशी रावूंक वो पोट भर जेवूंक खावंक, सुकोलांत वो दुकोलांत जिवंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगलें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या कोतींनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवे तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचे उतर हें देवाचे वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी राया. गायन गावया. B9 पान 25. B9 पेज 25. आमी सवो श्लोक गावचो. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. माते बापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्या लोकां लागीं ओपारींनी उलोवंक लागलो.
आपल्या पुत्राच्या लग्न उत्सवात केलेल्या एका राजा परी स्वर्गीचे राज. लग्नाक ओडीक सांगलेल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येयना जाले. आनी एक फावटी दुसऱ्या चाकरांक ताणें धाडले. म्हळें आपयलेल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा, म्हजे पाडे आनी चोरबयलेलीं जनवरां हांवें मारल्यांत, सगळें तयार जालां, जेवणाक येयात. पूण ताणें बेपरवा केली. एकल्याक आपल्या भाटान, दुसऱ्याक आपल्या वेपार धंद्याक ते गेले. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो थोड्यांनी जीव काडलो. हें आयकून राजा रागावरीच जालो. आपल्या लश्करां धाडून ते प्राणघातक्यांचो बोस्त ताणें केलो. तांचो नगर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलेल्यांक तें फावो जालें ना. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यांचेर वचात, तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. वायटाक बऱ्यांक टिट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळटी तितल्यांकूय बरें तशें वायटांक चाकरांनी जमयलें. लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पडोवचे खातीर राजा भितर सरलो तेन्ना लग्नाचें नेसण घालिनासतना आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो. ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंग वचनासतना हांगा भितर कसो सरलो हितूं? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताज्या हात पांय बांदात, ताका काडोकान भायर उडयात. थंय सगळीं रुदन कोत्तलीं, दांत किल्लीं तोरी. कित्याक आपयलेलीं जायतीं, पूण विंचून काडलेलीं थोडीं जावन आसात. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बसा. भाव भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं आमच्या गोंयांत जायते फॉर्मल डान्स जाताले. फॉर्मल डान्स न्यू इयराक, क्रिस्मसाक, कार्नावालाक, फेस्तांक हे भाशेन स्पेशल डान्स एनावन्स करताले. डान्साक एडवर्टायज घालता आसतना फॉर्मल डान्स, जेंट्स न्हेसप फॉर्मल सूट, ladies are guests. Ladiesंक फॉर्मल ड्रेस ना, दे कॅन ड्रेस एनीथींग एंड कम. पूण जेंट फॉर्मल सूट मारून येवंक जाय आसलेलें, नाजाल्यार भितर घेयनासलेले. हे भाशेन जायते फामाद डान्स जाताले. फेट सॅटर्डे, साबत गोड, कार्नावाल आदले दिसता वारकां फामाद डान्स जातालो. 800-1000 कपल्स इतलो लोक जातालो. आनी त्या लोकांक इनवायट करतना एडवर्टायज घाली, फॉर्मल डान्स, सूट घालून येवंक जाय. म्हणटच सगळे दादले चेडे डान्साक येता पळय तितले सूट मारून येय, नाजाल्यार कोणाचो कोल्ट भाग घेवन येय आनी ते डान्साच्या हॉलान भितर सोदताले. सूट तो ना, फॉर्मल सूट तो ना, गो बॅक, घेवप ना भितर. इश्टालो, हेच भाशेन इस्रायलाक कितें आसूंक जाय. कित्याक येवपारीने हांव कोता खरीचपणी आमंत्रण दिले उपरांत आपयलेले कांय येवंक ना. राजांक कितें देव जाणा. जें कितें आमी आयकता अशें घडटालें आदल्या तेंपार त्या गांवांनी. 2 आमंत्रणां, एक जनरल, अमके दिसा काजार आसतलें, तुमी सगल्यांनी येवंक जाय अशें एक जनरल. पूण लागीं पावता पावता एक स्पेशल इन्विटेशन प्रायवेट जाल्ले भशेन. पुत्तन येतालो सांगूंक, कोणाक धाडटाले सांगूंक,
खात्री घेवंक तांचे डिसिजन घेवप आनी लोक कितलो जातलो थारावप हे भाशेन त्या गांवांनी घडटालें. पयलें आमंत्रण आनी दुसरें आमंत्रण. आमकां घोडयेक आयकूंक आठवेंच लागता त्यान कितें 2 बावडे आपयता म्हणून, पूण तशें घडटालें त्या गांवांत. पूण आयज आमी आयकलां एका राजान आपल्या पुताच्या काजाराचें जेवण केलें. चाली प्रमाणे पयलें आमंत्रण धाडलें, लोकांनी मानून घेतलें. दुसरें आमंत्रण धाडलें, जायत्यांनी मानून घेतलें ना. कितें केलें तें आयकलां. साकारांक अपमान केलो, तांकां मारले, तांकां जायतें वायट केलें. राजा पातशाय रागार जावन ज्या मनशांनी वायट केलें तांचो बोसून केलो, खास लायली तांकां. उपरांत ताणें आमंत्रण दिलें सांगोंक आपल्या चाकरांक रस्त्यांचेर इजिप्ताचे वसात आनी मेवता तांकां जेवणाक हाडात. मेवता पळय तितल्यांक. आनी चाकरांनी वचोन सांगलेलें तशें कोणें गोरजेवंत सांपडलेलो, कोण भिकारी, कोण रस्त्यार आहा, सगल्यांक हाडलें. पूण तांच्या हॉलान भितर सरचे आदीं घोडयेक उमकेन ड्रेस आसताले उमके सुवातेर, तें ड्रेस घालून भितर सरोंक जाय. पूण एकल्यान आमी आयकलां एकलो ड्रेस घेयनासतना भितर येयलो. जेन्ना राजा येयलो नदर मारूंक ते सगल्या सोयऱ्यांचेर दायऱ्यांचेर, ताका एकलो मेवलो आमंत्रण दिलेलें पूण आंगोस घालूंक ना. ताका राजाक खास लायता. ह्यो पार आमकां सांगता देवान आमकां सगल्यांक एक जेवण तयार केलां, सासणाचें जेवण, स्वर्गीय राजाचें जेवण. आनी ह्या जेवणाक आमकां सगल्यांक आपयल्या, ऑल. पूण सगलीं भितर सोदतलीं एक फॉर्मल ड्रेस, कुरपेचें ड्रेस, बरें जिविताचें ड्रेस, बरें कन्याचें ड्रेस. हें तो ड्रेस ना त्या जेवणाक भितर सरोंक जावचें ना. इश्टानो, हें शाणेपण घेवन सदांच चलुया. आमकां देवान एक जेवण तयार केलां स्वर्गार, थंय येवंक आमकां आमंत्रण केलां. पूण थंय आमी वेतिलीं जायत जाल्यार कुरपेचें न्हेसण, जिवीत बरें, कन्या बऱ्यो, जायतें बरेंपण आमच्या जिवितान आसूंक जाय. तर आमी वचोन आयज नदर मारुया. आमच्या जिवितान ह्यो बऱ्यो कन्या आहात गाय, फावो ती न्हेसण आहा गाय, पूण आमच्या जिवितांत वायट जिवीत पातकांनी वायटान रेवळलेलें आसा गाय. आनी आमकां तो देवान आपयली सगल्या पिड्यार आमची. जायते फावटी मरणाची खबर आयकल्या आमी. देवान एकूच वस आमकां सांगोंक ना मरण केन्ना मरतलो, कसो मरतलो, खंय मरतलो. ह्यो तिनूय वस्तू आमकां एक सिक्रेट गूट. ते पासत सदांच आमी तयार आसूंक जाय. इश्टानो, ह्या आयची ही मॅसेज जी देवान आमकां दिल्या घेवन खुशालकायेन घरा या. सगल्यांक आमकां स्वर्गार येवन देवान आपयल्या, ऑल, सगलीं, गरीब गिरेस्त धाकटीं व्हडलीं सगलीं. पूण थंय तर वेतले आमी स्वर्गा राज्यान जिवीत बरें, आमचें काळीज बरें आसूंक जाय. मेडें काळीज घेवन वायट जिवीत घेवन स्वर्गा भितर आमी सरपाचें ना. ते पासत आमकां आमंत्रण केन्ना येतलें आमी नको. ताका लागून आमी सदांच एका बऱ्या मरणाक तयार आसूंक जाय. सदांच बऱ्या मरणाक बऱ्यो कन्या घेवन. कितें वायट भितर सरलें जिवितान रोखडेंच आमी बोगसुनें देवाचें मागूंक जाय. हाका लागून हें शाणेपण आयच्या मिसान मागुया. देवा मुखार सदांच बरीं मनशां अशीं बरें जिवीत, बरीं मनशां, बऱ्यो कन्यो आमच्या जिवितान घेवन तयार रावया. कित्याक आमकां केन्ना देव आपोवन वतलो आमी राखूं. हें देणें आमकां एक एकल्या फौजांक आयच्या मिसान मागुया. उबे रावया. बराबर सोत मानता म्हणुया सगळीं. सोत मानता देवा, सोयपुरिदार बाबा, स्वर्गारान तुवेच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून सांबाळलो, आपोवन मरे थंय सरमलो, स्वर्गार चडलो, सोयपुरिदार बाबाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची आनी वेल्ल्याची मुर्चबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सोबीत, भक्तांचो येतार
पातकाचे वखसणे कुडीचेर जेवणपण सासणाचेर जिवीत आमेन. देवाचेर विश्वास दवरून थोडे आमच्यो गरजो आनी मागणी हेच देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या गोवल्यांनी आपले मुन्यादपण चलयतना आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक देवाक मानवता तसली प्रमाणीकपणाची आनी पवित्रायची आंगवस्त्रां घेवन जिवंक देख दवरल्यार पुरो म्हूण आनी तशेंच रोमा शारांत चालू आसलोले बिस्पाचे परिशोधी खातीर आनी तातूंत भाग घेतलोल्या वांगड्याक पवित्र आत्म्याचो उजवाड देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी राजकारण चलयतना फोटिंगपण आनी दोंगेपणाची आंगवस्त्रां सोडून दिवन स्वताची आनी नितीची आंगवस्त्रां घालूंक बापाची मुजत आनी बोल मागुया. आमच्या तोरणाट्यांनी सगल्यो आपल्यो ताळण्यो आनी एडिक्शन सोडून दिवन जेजू दाखयता ती वाट दवरून बापाची कृपा तांकां मागुया. जायतीं आमची भाव भयणी कातोलीक धर्मांतली खोडसोल्ल्यांत आनी हेर धर्मांनी वो हेर क्रिस्तांव जोम्यांनी भितर सरल्यात. जेजू दिता ते आमंत्रण स्विकारून जेजूच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी बापाची कृपा मागुया. बापा मोगाडा तुजेर पातयेवन थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यांत. तोरी आसतना आमच्या जोणेकेल्याचे काळजान आनी जायतें मागचें आसा. कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फाव कर. भोव करून सदांच बरें जिवीत घेवन दुसरे जेजूच्या येण्याक आमी तयार आसूंक एक एकल्या शाणेपणांत बोर. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूच्या नवीन बसासल्या. बेडोन एक आमी गायन गावया. बापाक मानना C8 पान 30 आणि 1 C8 पेज 31. बापाक मानना गोड गोड बायलो साय काजाची दोनी भोगली नाका नाका बलिदाना साय बेलाची दोया प्रीती मोगा बापा मानु तुगे मोगा पिल्ली बेटोनी मोगा बापा मानु तुगे मोगा पिल्ली बेटोनी मोगा बापा मानु तुगे मोगा पिल्ली बेटोनी मोगा बापा मानु तुगे मोगा पिल्ली बेटोनी. उबे रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोत बिदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आपल्या बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, तुज्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक तूं पावय. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूच्या नवीन सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमची कार्ड जावं बावया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. होय वर्ष आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतबीदारान ससनेचे देवा सोर कर्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुका आमी दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयलें आमकां पाप कांचें आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखिल्लें आमी समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमे स्वर्गा प्रवासा वरवीं उगवल्या आमकां दारां स्वर्गीची देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी सगलीं ही स्तुती तुजी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कशें कशें मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पिसाद समोर खुशी तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बॉक्साने मेलच्याक तुमचे पसत समेज मनशां पसत ते वारोवतलें तें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो घट पर घटुया बापा जोरीच्या मरणांतल्यान पुनर्जिवंतपणांत आमी भक्तीपण उगडास करता नो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता अंजुरीची कुणो रागो शेवतेल्या मसमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा हक्के प्रतिमीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडे बापा आनी सगळे यानिकी वर्गां बरोबर तिका प्रीती मोगान घडोवय पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुलीत मुखामोल पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कोर मारिये देवाचे माईच सांगती
Begindarum dutan sorkani tukamano lat to sagle bok tambarabur sasnicha sukanam ka bantaji. Sanche sangata tujhe mohima gaun kam ka favakor Jesus Krista tujhe puta vorvi. Tej Jesu vorvi, tej Jesu sangata, tej Jesu thain. Pavidat mein jek purnan sur pot vedar bapa. Survandan anvayabhav tuka sasnicha sasnam. Amen. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया कारण आमकां जिवीत दिलां जायते गूण फाव केल्या देन वाचुया फाव ते बरें जिवीत जिवंक आनी आमच्या मनाक सदांच आमी तयार आसूंक आमकां आदार दी म्हण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बाबा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजें आमचो दिसपटो आणि मी आमचे जुलेले आमचे तशी आमची पाप आणि आमकां सर्वयटांतली तूं आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान आमकां स्वस्थाय दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडरा जेजू क्रिस्तूच्या येण्याक बरो आसच्यान आमी अवतरेकता तर आमकां तुदार का खुतीन सुर पातली सुरय सुराकां जातली तूं आमकां सगल्यांक वाडाय तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धोरम दितांक मेळ्ळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल चुकशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय राजवट चलयताय ससनेच्या ससना सुमेची शांती सरांकाल तुमचे सवय आसूं खुशालकाय मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमचे सवय देवाचे शेडे संवसाराचे आमकां शांती दी हो जेजू खरो देवाचो पूत देवान आमकां सरकाराक जेवण तयार केलां आनी आमकां सगल्यांक थंय आमंत्रण दिलां पूण ह्या जेवणाक वचूंक आमी कुरपेन बरें जिवितान आमी आसूंक जेजू आमचे थंय मागता ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती हे जेजून खुशालकान मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया मुच्या जेवणाक येयात D28 562 D28 पेज 62 Muchachona que ya abol koshi bosa Mocha kuri rokta kushigado saya Muchachona que ya abol koshi bosa Mocha kuri rokta kushigado saya Jesus civituce Ci
जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दे जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दे जिवीत आमचें म्हजे कुडी वांगडा तुमचे गिलांक दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात म्हजे कुडी वांगडा तुमचे गिलांक दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात जेजू जिवीत तुजें जावं दे जिवीत आमचें 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 तुमचे भोवती जायती वाड्या गांवांत शारांत उपास तापास काडटात ताचो हुस्को कोरात तुमचे भोवती जायती वाड्या गांवांत शारांत उपास तापास काडटात ताचो हुस्को कोरात जेजू जिवीत तुजें जावं दे जिवीत आमचें 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 प्रार्थना मोहिमेवन देवा आमच्या मोगाच्या बापा जोडीचे मोडी कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय हे पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक सुपूर्णाय ताजी देव समान आमकां वांटोवूं दी हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नवी बसा मातशें सुदा समाधानचा प्रोग्राम गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां 77,890 77,890 बुधवारा दीस नोवेनाचें कलेक्शन जालां 12,450 पयल्या शुक्राराक कलेक्शन जालां 13,740 SSPPचें कलेक्शन जालां 27,765 आदार दितल्यांक देव बरें करूं केरांत पेदा सायबिणीच्या कोपेलान नव्यान चालू आहा नव्यानाच्या दिसांनी 23 मीस शर्माव 5:30 वरांचेर सुरू जाता कोणाक लागू जाता वांटो घेवंक वावरात 22 आयताराक फुडल्या त्या कोपेलाची परब पुर्वेचे मीस सकाळीं 9 वरांचेर जातलें भुरग्यांक दोतोन आसतलें हांगा पूण दोतोन काबार जातोच संदी आहा चान्स आहा उसवेग आहा थंयसर फेस्तान वांटो घेवंक आयज तरणाट्यांक पॅरिश युथाक जमात हे मीस जातोच 9 वरांचेर उपकार करून तरणाट्यांनी वांटो घेवंक वावुरचें उत्तमनाचे 16 दॅट इज टुमॉरो फाल्यां सांजे 4:30 वाजता तेच उपरांत प्रेज एंड वर्शीप मागीर देवाच्या उतराची परगोटणी आनी परम संस्काराचो आशिर्वाद वांटो घेवंक वावुरया
सोडावेर तेच पर्यंत फाल्यां काजो do Povo ह्या घरांत हेल्थ मेला घडोवन हाडटात भलायके पासत वावरांत फायदो काडूंक सकाळीं 9 ते दनपारां 1 पासून. सोमाराक तान आमचो डिकन रिगन मार्टिन्स ताजे पासत आमी मागणें कोत्ताले तो पाद्री जावं लागीं पावला ताजे पासत आमी केरीतपणी मागणें कोत्ताले सोमार ते उपरांत. उठ्रावेर 9 बुधवार 10 बुधवारांचो तेस मीस सर्मांव आनी नोवेन सांजे 5:30 जबाबदारी हे नोवेनाची नोबोक्षीन पियाले मोरोड. येता तो आयतार मिसावांचो आयतार फुडलो आयतार मिसावांचो आयतार आमी सगळे मिशनार सगळे तुमी आमी सगळे मिशनार म्हणटच मिशनार कशें आमकां कायदो आहा मिसावां पासत वावरूंक आमच्या मागण्यांनी आनी कितें आमी डोनेशन दिता पळय त्या प्रमाणे जाका देवान चड दिलां ताणें देवाक चड दिवचें पडटलें. हे पासत आमी तुमगेर कॅलेंडर धाडल्यात तशीं कवरां धाडल्यात. कॅलेंडराक मोल दवरलां 50 रुपया कोणाक सुबेज दिवंक जाता दिवचें. कवरान कितें घडटा ते भाशेन बरे भाशेन घालून तुमी इगोजेन हाडून दिवची. उतुनाचो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो घरान जावं कपेली लागीं आसा तातूंत वचोन तेच करूंक वावरचें आनी वरी सायबणीच्या मोगान अदीक वाडचें. भुरग्यांच्यो परिक्षा एग्जामी सोंपत आयल्या 25 25 ऑफ दीस मंथ ऑक्टोबर तांचे हॉलिडे कोतात. हॉलिडेच्या दिसांनी तांकां जाताल्या मातशें मिसाक धाडूंक वावरात आनी मिसाक अदीक तांची भोक्ती देवा सोय वाडूंक तांकां सोय दिवंक वावरात. उतुमनाचेर 29 तारखेर आनी 30 तारखेर PPC वांगड्यांक रिकलेक्शन ओल्ड गोवा रिट्रीट दवरला. सांजे 30 वेळ भायर सरतल्यांक वांटो घेवंक वावरूचो PPC वांगड्यांनी. नोव्हेंबराचे पयलेर संत भक्तांची दीस परब ते दिसा 6:30 7:30 आनी इंग्लीश भाशेन 8:30 मिसां जातलीं. त्याच दिसा सांजे ह्या वर्सा कोण मेल्यांक नोव्हेंबर 22 to नोव्हेंबर 23 तांचे पासत करीतपणी मागणी आसतली. सांजे तेच केल्या उपरांत 5:30 वाजतांक मीस जातलें. फॅमिलीच्या वांगड्यांनी अजीर जावंक आमचें मागणें. आमची सिमीतीर नितळ करूंक सुरू केल्या. एक वस्त कोत्ता कोण ना कोण आपल्या कोण मेलेल्याच्या फोंडाशी जायतीं झाडां हाडून लायता. तीं झाडां वाडटात मागीर रान जाता. वावरांत तुमी आपआपल्या फोंडाशी आपआपल्या गोश्ट्याच्या फोंडाशी कितें झाडां हाडून लायनाकात. ताची नितळकाय आमी सुरू कोमस केल्या. घडटा ते भाशेन तुमी नितळकाय करूंक आदार दिवचो. फुडल्या आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वरांचेर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स 9 वरांचेर अपोस्टोलेट ऑफ प्रेयर 8 वरांचेर अपोस्टोलेट ऑफ प्रेयर 9:15 कॅटेकिस सांजे 5:30 सिनियर सिटीजन्स. आमी नवो पॅरिश कावन्सील तयारी तांची मिचून काडूंक सुरू केल्या. ह्या पासत वाड्या वाड्यांनी मिटींग जातल्यो. एक वर 1.5 वर सुमार केन्ना उलोवप जातलें 6:30 ते 7:30 वा 8 पासून. हे प्रोग्रामान फायदो काडूंक वावुरचें आमी थारायलां. 19 तारखेर सांतिस्म 20 तारखेर गाली आनी बोडयें 22 तारखेर वयतालें 23 तारखेर काडूलवाडो 1 म्हणटच हे पॅरिश कावन्सील म्हणजे आमची एसेंब्ली कशी वाड्या पासत वावुरपाक आनी कितें बरें जाता बरें करपाक. हाका लागून फुडें सरात. जायतो फावटी लोक नाका नाका म्हणटा कित्याक
काम आनी करचें पडटा म्हणून हो एक सोय देवाचें काम तुमकां करूंक उर्बेन फुडें सरात आनी कोणाक फरेन देवान गूण दिल्या उदीक नेटान फुडें सरचें आनी तुमचो काळ 3 वर्सां जी देवान तुमकां दिल्यात वेंचून काडल्या उपरांत कितेंय करूंक वावरात हें सगलें तुमचें सरकार येतलें बँकान तुमच्या बरें कोत्ता वयतें म्हणटच फायदो काडात हे मिटिंगेक येवंक कितें सांगता तें आयकूंक तुमकां तर वेंचून काडल्यार उर्बेन फुडें सरूंक हे फिरगोजे पासत कितें वावर करूंक वावरूंक हेंच मनान धरून हे मिटिंगेक तुमी येवचें कितें सजेशन बा सांगचें आनी तुमकां वेंचून काडल्यार वेंचून येवचें फाटीं सर नाकात हें मनान धरून देवा लागीं मागात हे आमचें तयारी बरे भाशेन जावंक उबें रावन आशिर्वाद घेवया उबें रावया सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं सोरपोर वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालून आमेन वतात बरें जिवीत दिवन सदां बरें मनान तयार रावात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुकार मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया खुशाल सदांच F13 पान 9 आनी 1 F13 पेज 91 Sami bądźcie, uszadaną sami racze, bogaci wielkie kucpone, a mój nażywity pory. Uszadaną sami bądźcie, uszadaną sami racze, bogaci wielkie kucpone. Baboj naši víte pore, amčikaca pošinada, I to ravne more uta, amco baboj asa sorga, amče to su, amče baboj.